फारिसेवांनी आनी दोन शास्त्रांनी जेजूक म्हणलें, जुआंवचे सीस आनी तशेंच फारिसेवांच्या भोवून उपास आनी मागणी करतात, पूण तुजे सीस खावन पिवन आसात ते कशे? आनी जेजून तांकां म्हणलें, न्हवरो पावण्या बराबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावयेत। न्हवऱ्याक तांचे मल्लो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दिसेतूच ते उपास करतले। अशी एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोरण्या आगोस्त्रांक कोपो मारूंक नव्या आगोस्त्राचो कुडको पिजून काडिना। तशेंच केल्यार नवें आगोस्त्र पिजलें तें पिजलें, ते भायर ताजो काडलेलो कुडको पोरण्या आगोस्त्रांक सोरी जावचो ना। आनी कोणूच नवो सोरो पोरण्या बुल्ल्यांनी भरिना, तशें केल्यार नवो सोरो बुल्ली फोडून उडयतली आनी ओतून वेतलो आनी बुल्ल्यांचो इबाड जातलो। पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय आनी पोरनो सोरो पिवन आयलोल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना, पोरनो सोरो अदीक बरो, अशें तो म्हणटा।